Just imagine. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन. चला तर परत एकदा हासपाक तयार जावया. आणि तयारी आमी न्हू, तयारी सध्या उमेदवार करता. कित्याक गोंयची विधानसभा निवडणूक आता 4 फेब्रुवारीक सामकी येवन तेंकल्या. एक म्हयनो पासून उरोंक ना मित्रांनो. दिल्ली कॅम्प करून करून फायनली राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांक आता कॅम्पेनिंग करपाक पळटा भूंय थोडी जाल्या अशें म्हणो येता. कॅम्पेनिंगाचो विशय आयलाच जाल्यार सध्या पणजेचो सीट सामको हॉट सीट जाला. कोण म्हणेगा पणजीपती पुंजीपती न्हय रे, पणजीपती. बाबूश जिखता काय सिद्धार्थ जिखता? लोकांक हाचें उत्तर 11 मार्चाक मेळटलेच. रिजल्ट आसा. आता सध्या पळोवया बाबूश मोन्सेरात आमच्या प्रस्नांक कितें जापो दिता. Just imagine. बाबूश, काँग्रेसीन कॅम्पेनिंगाचो पयलो रावंड आतांच खंय तरी सुरू केला खंय? See, Congress is always a late starter. ना स्टार्टर ते लेट स्टार्ट करता पण डिनर सगळो टायमार फसता. बट बाबूश, नाव नॉट इवन 15 days आर लेफ्ट फॉर इलेक्शन. बाबूश, फॉर एनी MLA टू विन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी, दोंगोर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोंगोर फॉर दिगंबर, यू नो. For Francis D'Souza, you know which Dongor? Will you be able to capture Dongor the Panji, Altino? म्हणजे तुझे एक्सप्रेशन सांगता की तू सध्या कांयच सांगपाक शकना. पण एनी गिवन टाइम पणजेन काँग्रेसीची 4,500 मतां आसताच. So that has given me basically a boost. तुझे बूस्ट कितें म्हाका खबर आहा. बूस्ट इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी. What about expanding your party? How are you planning to lead your party? How are you trying to become a leader? Yeah, I am not a leader. Yes, you are right. You are not a leader. Because leaders normally are 80 years old. Just imagine. मित्रांनो, 31 डिसेंबर 2016, 31 डिसेंबर नाईट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ न्यू इयर लोक सगळे अख्ख्या इंडियेतलो 11 जावन 59 मिनटाची वाट पळयनासले. तर ह्या फावटी लोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या भाशणाची, दणदणीत घोशणांची दोळ्यान तेल घालून वाट पळयताले. कारण प्रधानमंत्र्यान 50 दीस मागलेले आणि ते 50 दीस 31 डिसेंबराक सोंपताले. आनी हे कितें, प्रधानमंत्र्याक 50 दीस आणि गोंयान उमेदवारांक कॅम्पेनिंग करपाक 1 म्हयनो जाना, हें कितें आसूं. वाटपाक पयशे ना, कॅम्पेनिंग करपाक दीस ना, कशें जिखपाचे उमेदवारांनी काय म्हणटा. उमेदवाराच्या उमेदीचेर वार जाता काय कितें म्हणटा हांव, तें सोडून दी. तर प्रधानमंत्र्यान 31 डिसेंबराक हें भाशण केलें आणि ह्यो घोशणा केल्यो. थंय लोक सामके फ्रस्ट्रेट जाले. 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था. अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा. वेरेज आम्ही प्रधानमंत्र्याकडच्यान भाशणान ह्यो घोषणा अपेक्षित केल्ल्यो. वी वेर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दीस अनाउंसमेंट्स फ्रॉम PM आफ्टर 50 days ऑफ डिमोनिटाइजेशन. मेरे प्यारे देशवासियों, 50 दिन माने गोल्डन जुबली. मैंने आपसे 50 दिन मांगे थे, वो पूरे हो गए हैं. मैं अब आपसे और 50 दिन मांग रहा हूं.
तब तक गोवा के इलेक्शन हो जाएंगे। और आज मैं काफी गर्व महसूस कर रहा हूं मित्रों, एक महान सुख की अनुभूति हो रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद तकरीबन 35 लाख करोड़ का काला धन सरकार के पास जमा हो चुका है। और यह घोषणा करते हुए मेरा 56 इंच का सीना और 2 इंचों से बढ़ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर खाते में 15 लाख रुपए 29 फरवरी से जमा होने शुरू हो जाएंगे। अगले 7 साल भारत के तमाम भाई बहनों को पेट्रोल 22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि हम स्टैम्प ड्यूटी और वैट हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 6 लाख रुपए की आमदनी वाले को आज के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 5 रुपए में अब 8 की जगह 10 गोलगप्पे मिलेंगे भाइयों बहनों। मित्रों, हमारी सरकार में आप भेलपुरी वाले भैया से कह सकते हैं, आप उससे विनती कर सकते हैं कि भैया सेव जरा और डाल सकते हो क्या, खट्टा मीठा थोड़ा और डाल सकते हो क्या, कांदा थोड़ा और मिल सकता है क्या। हम शराब और सिगरेट भाजी पाव मिर्ची से भी सस्ती कर देंगे। इसका आश्वासन मैं गोवा के तमाम भाइयों और बहनों को देना चाहता हूँ। 25,000 में 2 व्हीलर और 1 लाख रुपए के नीचे 4 व्हीलर मिलेगी, इसका वायदा मैं आपसे करता हूँ। अगले 10 साल तक देश में चिकन और चखना एक स्तर पर लाया जाएगा। रेलवे का टिकट हो या सिनेमा का टिकट हो, दोनों का दर एक समान कर दिया जाएगा मित्रों। इसलिए आप अपने मित्र से इतवार की शाम को पूछ सकते हैं, सियालकोट चले या सिनेमा देखने चले। 2017 के अंत तक हर घर के टेबल टॉप पर एक लैपटॉप होगा मित्रों। मेरे प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, लाडली लक्ष्मी की रकम हम 5 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं और गृह आधार की रकम को हम 10,000 रुपए महीना घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तांबड़ा रस्सा पांडरा रस्सा योजना के तहत बारामती में हम 5 करोड आवीस ना पुरो इतले सुख सोसपाक जायना रे आमच्यान बाबा। तुका आमकां 5 कोटी आनी हे नाका, आमकां फक्त 2 हजाराची मोड सारखी टाइम टू टाइम मेळ्ळ्या पुरो, आमकां तितल्यानूच पावले हे। तर मित्रांनो, ब्रेक घेवच्या पयलीं परत एकदा बाय पब्लीक डिमांड साईदत्त कामत आमचो फाटल्या एपिसोडांतलो मिमिक्री आर्टिस्ट तुमच्या मुखार घेवन परत येता। काय त्याचे ते पेटंट बरे परिकर बिगर ते सगळे आवाज बाय पब्लीक डिमांड आणि काय वेगळे निरनिराळे दुसरे आवाज तुमच्या मुखार साईदत्त कामत परत एकदा आपलो सेकंड अँड लास्ट राउंड घेवन। गोंय राज्याचें हें सरकार कितें करता तें आमकां प्रश्न पडला। ह्या दिसांनी तर समक्याच करपाक लागल्या। हे एलिगेशन जे दिल्ले आसा ते सरकाराचे अगेन्स्ट आहा। हाजेर जितले प्रूफ्स आसा तितले प्रूफ्स आमी सरकाराचे अगेन्स्ट ठोकपाचे आहा। हू इज नॉट आन्सरिंग? सीएम शूड आन्सर दिस। सीएम जर आन्सर करना जाल्यार पीएम शूड आन्सर, पीएम जर आन्सर करना डीएम शूड आन्सर, बट दे शूड आन्सर। आमी हांगा इतले सगळे हे काडटा। Ladies and gentlemen, here in the commentary box today we have Honorable Defence Minister of the Nation, Mr. Manohar Parrikar. Yes. So आज जो है मैं यहाँ पर हिंदी में कमेंट्री करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। भारत ने पहले टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया हुआ है। रोहित शर्मा और मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो अभी रिटायर हुआ है, तो शिखर धवन आया है मेरा फेवरेट क्रिकेटर। मतलब मैं हमेशा सिंस 1994 आई एम सचिन तेंदुलकर फैन।
तो इधर नुवान कुलसेकर गेंद लेके खड़े हैं और ये गेंद घाला है और ये जो शिखर धवन है इन्होंने 44 नहीं देख के एकदम प्लेट किया है और बाउंड्री को 4 रन मिले हैं। भारत 4 विदाउट लॉस। एक ओवर के बाद अभी एक गेंद की समाप्ति हुई है। तो आई कैन हियर द नॉइस ओवर द क्राउड and feeling very happy that I am the part of the spectator team today here at the Wankhede Stadium, and it always feels good that whenever India and Sri Lanka playing at Wankhede Stadium, because it reminds me of India versus Sri Lanka in 20 World Cup final, 2011 World Cup final. So I think the moment to be realized, and well, my supporters are cheering here. A loud thank you to them, and I wish that India should win this match and go 1-2 up in the series. But at the same time, my wishes are also with the young guys. Especially Virat is doing a awesome game, and anytime Ravichandran Ashwin can also play some innings. So I think 300 is the safe score. They should go with them. Thank you. Well, of course, today we won the match, and India versus Sri Lanka was absolutely no doubt about it. And I like to play here in this such a condition that India and Sri Lanka is beautiful game. And well, of course, you really can't control every time. People were saying that Virat got out on 50, why he didn't score century. But I think each and every time a form player, if he is performing, then it's not a good news for the other side. But since if you all are playing and all the Ajinkya Rahane is there, Rohit Sharma, he played beautifully. So I think you really have to no worry about it, as we have very safe future. And at the same time, the matches will go progress. Next match is in Mohali, so I think India and Sri Lanka will play again there, and I think this is the most important part, that we are in the form and we will like to win this series. Just imagine. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Just imagine. मित्रांनो, माझ्या घरकान्नीक न्हू सदांच खंयचीय गजाल वेस्ट जायत न्हू जाल्यार अशें ताका हुस्को आनी मागीर बेजार जाता. हें वेस्ट जायत काय, तें वेस्ट जायत काय म्हणून सदांच तिका हुस्को. लास्ट आतां केन्ना दुयेंत पडलेलो म्हणून ती मदीं मदीं म्हाजी वासपूस करता, केन्ना दुयेंत पडलेलो, केन्ना दुयेंत पडलेलो. कित्याक सांग, तिका तें दीन दयाळ हेल्थ कार्ड वेस्ट जायत म्हणून आतां तिका तो हुस्को. कितें म्हणटा येता, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं कधी सेम नसतं. ही तुम्ही कितें म्हणटले, मदींच मराठीचो डायलॉग मारपाक लागलो. नरेश सावळान दीपक ढवळीकराक पळोवन मराठीचो उडास आयलो. नरेश MGPन वतलो म्हणून सामकें आनी कन्फर्म जाता. आनी आमकां तें पयलींच कळयलेलें, तो वयच्या 2 दीस पयलीं कळयलेलें. कित्याक सांग, दीपक ढवळीकराचो शर्ट पळयात. आणि हांगा नरेश सावळाचो शर्ट पळयात. समविचारी पक्ष, समविचारी शर्ट, समविचारी हेअरस्टाईल. बाय द वे, नरेश सावळान आमदार म्हणून राजिनामो दिल्लो आसा आणि विधानसभेन आवाज उठोवन खुबश्या जाणांक राजिनामे दिवपाक लावपी सावळ आयज पळोवया स्वता राजिनामो दिवन ताका कशें दिसता. Just imagine. नरेश बाब, आमदारकीचो राजिनामो दिलो कशें दिसता? राजिनामो दिता आसतना थोडेशें दुखता. खुर्चेचो मोह सामको फेविकॉल कसो. सावळ, या आमदारकीच्या या आमदाराच्या खुर्चेन एक मोहिनी घातलेल्या भशेन. खुर्चेन मोहिनी घातलेल्या भशेन दिसता. बरे, या सत्तेचेर, या पावराचेर,
ह्या ऐश्वर्याचेर, ह्या पदाचेर आणि आता ह्या शिवाचेर प्रेम जडला. हे अशें प्रेम मगो पक्ष सत्तेन येत जाल्यार तुका मंत्रीपद मोठ्या उमेदीन, मोठ्या आनंदान. माझो प्रश्न पूर्ण तरी जावन नी मातसो. इतली घाई मंत्री जावपाची पळय तुम्ही लोनां दितात, तुम्ही लोकांचो विमो उतरयतात, म्हणून इतले प्रेम जडला लोकांचे आमचेर. अरे सावळ, मगोचे दिवचलचे उमेदवार म्हणून प्रुडंटाचेर जर तूं एक एडवर्टायज करशीत जाल्यार कितें जातलें सांग पळोवया. म्हणजे आमकां मतदारसंघान परत वचून लोकांक सांगपाचें पडचें ना. मागीर देऊन टाक मरे एक बारीकशी एडवर्टायज. जस्ट इमॅजिन. आणि एका बातमीन आमकां अजाप केले ते म्हणजे गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार पणजेचो राजू सुकेरकारान आपली उमेदवारी फाटी घेतली खंय, ते बी अशें हेल्थ रिजन दिवन. कितें कारण आसतलें नेमकें खरें? विचार करून करून सामको. पळोवया भाजप पक्षाध्यक्ष विनय कितें म्हणटा, विनय तेंडुलकर. जस्ट इमॅजिन. विनय बाब, गोवा सुरक्षा मंच, वेलिंगकर सर तुमकां कितले नुकसान करतले अशें दिसता? कशें हांव वेलिंगकर सराची कॉमेंट काय करिना. कित्याक कॉमेंट करिना? वेलिंगकर सर म्हटलें काय तुमकां कापरी कित्याक भरता तेंच कळना. कितें तरी सांग, कितें तरी कॉमेंट कर विनय. येस सांग. पण आसूं कळ्ळें म्हाका. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. तुजें हांव समजूं शकता. गणेश गांवकाराक लास्टाक तिकेट मेळ्ळीच, तुका वायट दिसलें? अशें कांय ना. दादल्यांक जर दुख्ख लिपयता येता आसलें जाल्यार कितें, क्या बात थी. पण तिकेट मेळूंक ना तुका, हें तुका मातशें तरी मनाक लागलां आसतलेंच. ते आसात न्ही. हे पर्रीकर परत मुख्यमंत्री म्हणून गोंयान येता. कितें जावंक शकता न्ही. राजकारणात कांय सांगूंक शकना. केन्ना कोण खंय आसत आनी कितें कांय सांगूंक शकना. राजकारणात कितें जावं शकता रे बाबा, सारकें. राजकारणात कितें जावं येता. बीजेपी काँग्रेस युती करूं शकता? जावंक शकता. असं दार खंय तें हांव चल्लो, हें खूबच जालें. सायडीक. जस्ट इमॅजिन. तुमकां पार्सेकर मुख्यमंत्री म्हणूं नाका, पर्रीकरूच तुमकां मुख्यमंत्री जाय फुडलो, अशें कित्याक? मनोहर पर्रीकराचे नेतृत्व हे सगळ्या खातीर आशिल्लें, समान आशिल्लें, आदर आशिल्लो. कितें आनी एक आयकून घेवपाची तेची एक वेगळी श्रेणी आसता. पर्रीकराची आयकून घेवपाची श्रेणी वेगळी. ओके, तुम्ही जेन्ना तुमच्या अंडर जेन्ना मंत्री असताना संजीवनी साखर कारखानो आसलो तेन्ना मुख्यमंत्री पार्सेकर वचत थंय वचत त्या सभेक एकूच डायलॉग मारतालो, ऊस खावचो पण तो मुळा सकट खावचो न्हू. गोंयभर म्हजें नांव जातालें. गोंयभर म्हणजे गोंयभर तुमच्या नांवान सीएमान खडी साखर वाटली अशें तुमी म्हणटा. सीएमान प्रसार माध्यमांचेर गाजो वाजो केलो तुमच्या विरुद्ध. तुमी कितें केलें? आमी ओगीच पेपरार येवन बॉम्ब मारूना किंवा बॉब इज अ अनपार्लिमेंटरी वर्ड. बॉब इज अनपार्लिमेंटरी वर्ड. प्रसार माध्यमां येवन हे मारूना. एमजीपीची 3 आसूं वा 8 सिटां आसूं वा कितली सिटां आसूं आनी सरकार कोणाचेंय आसूं, वी शूड बी देयर. कित्याक म्हणटा तुमी अशें? तुमची स्वताची अस्तित्व आसा, तुमची स्वताची कुवत आसा. आमकां विचार इंडिपेंडंट आसा. काय इंडिपेंडन्स तुमच्या विचारांत आसा? कितें? ते परत स्टार्ट करनाका. कितें 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 बी अशें काय. कितें? तुमी आतां कॅम्पेनींग करता दिसांनी. समजा तुमी कॅम्पेनिंगाच्या निमतान कोणाच्या घराक गेले आनी तुमी पळयलें की शेगडेचेर आयदन दवरलां जाल्यार तुमी कितें म्हणटले? कितें तरी खतखत्ता. पूण शेगडी पेटलेली ना जाल्यार कितें? तूं म्हाका सांग पळोवया. तुमच्या युतीचें अशेंच जाल्लें. आयदन तापोवंक दवरलां पण शेगडीच पेटोवंक ना. कितें? कितें? हें मातशें दृश्य पळय, तुका कितें दाखयता तें पळय.
हें दृश्य पळोवन म्हाका बाबलो पिकासोवान मोनालिसाचे कशें पेंटींग काडलेलें तें मातशें याद जालें. हांगासर तूं एक्झॅक्टली कितें करता? तूं हांसता काय रडटा कांयच कळना. आयज तूं मातशें क्लियर कर कितें करतालो तें. तुमकां खबर आसतलें. न्ही आमकां खबर आहा तें बरें, पण तूं सांग न्हू, बिकॉज नेशन वॉन्ट्स टू नो. नेशन म्हणजे मडकय आनी प्रियोड रे इल्लेशें. कितें कोण तो? कितें जालें तें? ही पर्रीकराची पेटर्न स्टायल. स्पीकर सर, त्यामुळे ही पार्शेकराची पेटर्न स्टायल. हांवें सदांच सांगलां, हांव सदांच साईन आसता, हांवें सदांच म्हळां, हांवें सदांच बे केलें. ही दिगंबर कामतेची पेटर्न स्टायल. बस थंय ओगी बस, उलोवपाचें ना. विजय बाब बस, रोहन बस. ही राजेंद्र हार्लेकराची पेटर्न स्टायल. अरे हेच परिवर्तन कितें रे? अरे आमकां हेच मेळ्ळें कितें रे? हे सूख मेळ्ळें कितें? आमचें कामाच जायना बरें परिवर्तन. ही विजय सरदेसायाची स्टायल पेटर्न. स्पीकर सर एक कितें चल्ला? स्पीकर सर आमकां सदांच दाबून दवरपाचो यत्न चल्ला. स्पीकर सर आमचो आवाज सदांच दाबून दवरलो. पेडणेकराचो आवाज म्हणटा तो सामको बुलंद आसपाक जाय. ही बाबू आजगांवकाराची पेटर्न स्टायल. तेची कितें आशा सगळे तरेचे जे आसा ते सगळे तरेची तिकेट जे मेळ्ळ्या हांव फोंड्या रावता तशें सगळे तरेचे बरें आसा. सगळे तरेचे करपा जाय आसा ना ही आसा म्हणटा. ही रवी नायकाची स्टायल पेटर्न सामकी. बाबा आयक मगे आयक, आय एम सिटींग फॉर इलेक्शन बट आय एम स्टँडींग फॉर भाशण. ही चर्चिलाची स्टायल पेटर्न. तुजी पेटर्न स्टायल कितें? कितें 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 ओ ही तुजी पेटर्न स्टायल कितें? अशें कितें? विजय पै खोत आतां बीजेपीन वताच. एमजीन वचपाचो आसलो. विजय पै खोत येना म्हणटा एमजीन. तर 3 फावटी आपयलो. म्हाका सांग, तुमी आतां मेरेन थोडे आमदार ओडल्या भितर, हे अपक्षाचे, काँग्रेसीचे आनीक खंयचे, म्हणजे तुमी अशें कितें करता की आमदार तुमच्या पार्टीन ओडोन येतात, भितर सरतात, प्रवेश करतात, अशें तूं कितें करता? आणि त्या खातीर पॉलिसी केली. ओ पॉलिसी करता? जस्ट इमॅजिन. नमस्ते केजरीवाल जी, नमस्ते. People say that you have stopped telling truth now. You are telling lies these days, more of lies. Parsekar is trying to bring down Parekar. Parekar is trying to bring down Parsekar. And this is a universal truth. Everybody knows. BJP did Swachh Bharat Abhiyan. Okay? BJP did Swachh Bharat Abhiyan all over India, but used Aam Aadmi Party's Jhadu to do that Swachh Bharat. I think that's completely absurd. Absurd कित्याक? हे बरें मरे वयल्यान. You don't know Kokani, no, you don't understand Kokani. But I tell you, Kejriwal ji, during now public meeting in Goa, very easy, it is very easy to impress Goans. कांयच ना, just say like this. म्हाका गोवा आवडटा, म्हाका गोंयचे लोक आवडटा, म्हाका गोंयचे फेणी खूब बरें लागता. एंड आय टेल यू गोवन्स विल गो क्रेझी. नो सिरियसली देवाच्यान प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो यूज दी सेम हातखंडा. I tell you, you say what I told you just now. You say that same. What Prime Minister also say, no, you say. I don't need to say that. Okay, why Parsekar has left kurtas and is wearing shirts these days? You know, in between he's wearing shirts. Parsekar. You have to ask him. What, according to you, people of Goa want right now? I think people of Goa want change. No, change of 500 ka, change of 2000 rupees note. They are desperate for change. Okay, any kind of change. सामके मर्माचेर हात घातलो तुवें गोंयकारांच्या. अरे देवा, एका कोंकणी येना दिसता. जस्ट इमॅजिन. ऑस्कर 15 दीस पासून ना आता कॅम्पेनिंग करपाक इलेक्शनाक. आप तयार है इलेक्शन को? आई मीन आम आदमी इज रेडी फॉर इलेक्शन. कितें आहा मरे हें काजार? आम आदमी पार्टीचे न्हवरे, व्हंकल, जेवण, बँड आनी कितें डेकोरेशन सगळें तयार आहा. रेडी आमी काजाराक.
आपाचे कितें जाला तांगे लग्न तयार आहा पूण जेवपाक कोण येना हो तांगे प्रश्न जाला. तांगेले रांदपी भायले, बँडवाले भायले, हे सगळे भायल्यान हाडिल्ल्यान दे हॅव अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम. यू गो एनीवेअर दे हॅव ऑल दीज बँडवाले मुंबईचे, हुबळीचे, धारवाडचे, एवरीबडी यू आस्क इन गोवा. तांगेले बँडवालो भायलो अरे फुलवालो तरी हांव आसा मरे डेकोरेशन म्हाका पळय दॅट ऑल्सो इज गिव्हिंग टू आउटसायडर. एवरी प्रशांत बाब एक मिनिट ऑन एअर अशें आपली पर्सनल एडवर्टायज करप ना पयलींच सांगता ह्या कार्यावळीक. आप रेडी आसा नारायण बाब मगो पक्ष इलेक्शनाक रेडी आहा 15 दीस उरल्या कॅम्पेनिंगाक ऑलमोस्ट मगो पक्ष तयार आसा. डेफिनेटली कित्याक आमी ऑगस्टानूच समजताले की इलेक्शन ऑक्टोबर नोव्हेंबरान येतलें म्हणून खूब कडेन आमी गुणो मारून म्हणटा पळय तशें दवरलेले. मी गुणो मारूंक नासलो तुम्ही लास्ट 1 वर्स फातरावन दवरलेले खूब जाणांक. सुदीन तर कोणागेर चार गेला तिकेट जाय म्हणून विचारतालो फातरावन दवरलेले. सिद्धार्थ पळय कसो रागान पळयता. तांगेलें कितें जालें की तांकां लास्टाक सुदीन ढवळीकरान सांगलें की शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है म्हण. मागीर हांगेलो पर्रीकर म्हणपाक लागलो लवट केया म्हण. आनी आतां हेणें लास्टाक ढवळीकरान सांगलां हांव सायबा पलतडीन वयता म्हण. सो तो गेलो आतां पलतडीन, तो आनी आलतडीन येवपाचो ना. सो बिगेस्ट लुजर आर दे. प्रशांत बाब येता तुमचे कडेन मातशें 1 मिनीट मदीं उलोव नाका हांव येता तुमच्या कडेन. सिद्धार्थ तुका आमदार जावचें अशें पयल्या फावट केन्ना दिसलें? म्हाका दिसता 1992 म्हणजे भुरगेपणासून हो हावेस आतां तुका कशें दिसता? एकच खंय तरी खंत दिसली की म्हजो एक मित्र ताणें इलेक्शनाक लग्न म्हणलें, कोणे तरी म्हणलें गुणो मारतलो. आमी सिरियस आसपाक जाय. इलेक्शन म्हणजे गोंयचें भवितव्य. इलेक्शन म्हणजे कोणाचें लग्न न्ही, कोणाचो डायवोर्स न्ही. इलेक्शन म्हणजे लोकांचेर फातर मारपाचे, गुणे मारपाचें कार्य न्ही. कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा सध्या, कोड ऑफ कंडक्ट लागू आहा. सो ऑन एअर कोणे दोळे बिळे मारप ना प्लीज, पयलींच सांगता. वी आर सिटिंग फॉर अ पॉलिटिकल डिस्कशन. इट मेक्स इम्पॅक्ट ऑन द वोटर्स माइंड. कळ्ळें आमकां तूं कितें म्हणपाक सोदता तें सुनील. दोळो मारला कोणाक पिलो. आतां कितें आसा गोंयचो मतदार हो सुबुद्ध आहा. गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार पणजे सावन राजू सुकेरकर आतां इलेक्शनाक उबो रावना म्हणटा, ताणी फाटी घेतला. हाजे आमी पयलीं म्हणजे आमी हो निर्णयाचें स्वागत करतात. सुनील तूं कितें म्हणटा? राजू सुकेरकरान उमेदवारी फाटी घेवपाचें खरें कारण कितें आसतलें? भितर कितें गूढ आसतलें, कितें तथ्य आनी कितें कारण आसतलें भितर? कितें उलोवंक जर वचत रे जाल्यार मागीर तें एक हें आसा जगदीश सिंगाचो बात निघले की तो दूर तलक जायगी म्हणून. कळ्ळें? दूर तलक म्हणजे कितले दूर? म्हापश्या मेरेन, पणजे मेरेन, काय दिल्ली मेरेन रे? आता चड दूर या नाका कित्याक आमचो कार्यक्रम खूब दूर पावलेलो आसा, म्हणजे टायम जाल्लेलो आसा, टायम अप. पण मित्रांनो काय भिवं नाका, 15 दीस आहा अजून इलेक्शनाक. सो तो मेरेन धमाल करीत रावया आनी उमेदवार तांचे आमी पळोवया कितें कितें करता ते आनी कितें राजकीय घडामोडी आतां फुडल्या 15 दिसांनी घडटा. लेट्स वॉच एंड लेट्स चेक आउट इन जस्ट इमॅजिन. तर तुमी विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजिन दर आयतारा सांजे 7:30 कळ्ळें. आनी मागीर रिपीट टायमिंग्स तेजे. तर अशेंच हांसत खेळत रावा. आनी हांव म्हणटा की बिटरनस आसचें न्हू, कितें जावं पण बिटरनस आसचें न्हू. कितें झगडा वाडा फोडा कितें झगडी कितें एलिगेशन कितें करा पण बिटरनस आसचें न्हू पॉलिटिशना मदीं. आनी बिटरनस नाल्यार आमचें कशें जातलें? Just imagine